हरे कृष्ण सर्वांक नमस्कार. आता येवची एकादशी सफला एकादशी. हाका सफला एकादशी म्हळ्यार कित्याक म्हणटाचे म्हण आमी आयकुया. पौष म्हयन्यांत कृष्ण पक्ष येवची एकादशीक सफला एकादशी म्हणटाची. एक पंत युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्णाल संवादा भितर युधिष्ठिर महाराज विचारता हे एकादशी महत्व कितें आनी कित्याक हाका सफला एकादशी म्हणटाची म्हण. तेन्ना श्री कृष्ण सांगता की 1000 अश्वमेध याग या 100 राजसूय याग केल्यारी जो आनंद म्हाका प्राप्त जाता ताजे पेक्षा कोणी एकादशी व्रत फॉलो केल्यारी जावचे आनंद खूब म्हण. म्हळ्यार श्री कृष्ण हे एकादशी व्रत जो करताची तांगेले व्रतान खूब आनंद मेळटा श्री कृष्णाक. ह्या हांची स्टोरी श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराजा सांगता. एक चंपावती म्हण राजधानी आशिल्ले ताजो महिष्मती म्हण तागेलो राज. ताका 5 चली उरताची. होड चलो लुंबका म्हण. ताका कित्याक तें नांव पडटा म्हळ्यार तो मस्त स्त्री संग करतेर उरता, वेशाल घरांनी वतेर उरता, वट्टू देवी देवता अपमान करतेर उरता, मुनी लोकांनी अपमान करतेर उरता. तागेलो बापसो ही इज अ पयास पर्सन उरता. पण हागेल असली कारणान जो कर्म ताणें एक्युमुलेट केल्ले उरता ते वट्टू वच्चा लागता. म्हणून राजा आनी डिसायड करताची तागेले आनी 4 पूत की हाका आमी ह्या आरामने दवन घेवची न्ही, हाका आमी गांव सोडून भायर घालका म्हण. तशी ताका घर आनी राजधानी सोडून भायर घालताची आनी तो एक गहना वना म्हण त्या वना वचून रावच्या लागता. थंय वचून रावच्या लागल्या कसं करचें ताणें लुंबकान. थंय यात्री कोण येता की वना भितर तांकां लुटचे. आनी केन्ना यात्री मेळना पळय त्या वना भितर आयिल्ले तो गांवां येवन लूटमार स्टार्ट करता. एक पंत लोक ताका सोल्जर्स धरताची धन्ना ताका पनिशमेंट दिवचे हऱ्या म्हणटा पसून तो कसो सांगता हांव कोण म्हण गोतस की तुमकां, हांव राजाल पूत म्हण. राजाल पूत म्हण आयकतगीर काय करचें जायना ताणी सोडता ताका. आनी तो परत वना वता. कडेर तो कसो करता आतांनी थंय वचून तांगेल्या हातांनी मेळना तें हेंच नाका, हांगा वना भितर म्हाका कितें मांस हें तें मेळटा, फल आनी मेळटाची तेंच खावन हांव जीवन काडटा म्हण डिसायड करता. एक पंत एक थंय अश्वत्थ झाड उरता, बनियान ट्री वनांत. ते बनियान ट्री सकल तांणी न्हिदोचें. ते तागेलें घर कन्न घेत. तो बनियान ट्री म्हळ्यार होड उरताच न्हय, तागेले शाखाची अशी तग्गू येवन परती रूट्स जाताची. सो ते आपणाले घर अशी करून घेवन तातूंत भितर उरतेर उरता. आनी कसाने हाडटा मांस जावं फ्रुट्स जावं ते हाडन थंय दवन ताणें खावचें. एक पंत ताका काही प्राणी मेळना मारच्याक आनीक तो फळ खावन रावता. कडेर ताका निशक्ती अशी शक्ती ना अशी फील जावचें लागता. आनीक एक दिवस तो दंपर पसून उठच्या जायन ताका कित्याक तो निशक्त फील करतेर उरता. मागीर दंपरा उठतगीर तो स्लोली सोदच्या वता खावच्या कसो तरी मेळटा की म्हण. नित्राण जावन ताचे कडेन त्राण उरना काही. मागीर सोदच्या गेले तेन्ना ताका थोडे बेरीज मेळटाचे फ्रुट्स आनी कसो फ्रुट्स मेळटा की ते थोडे हाडून ते झाडा कडेन दवरता. तेन्ना ताका दिसता आपूण इतली नित्राण जावन हें करच्या लागला, हे थोडे फ्रुट्स अशीच हें झाडच आपूण विष्णू म्हण लेकून ताका ऑफर करता आनी कडेर खाता म्हण कशी ताका विचार येता. आनी ते कर न्हू तो ते फ्रुट्स खाता आनी रात्री न्हिदना. तो कसला न्हिदना, ताका भंय उरता की कहीं काडू प्राणी येवन ताका त्रास करत म्हण. त्रास कन्न ताका एक मारून उडयल्यार म्हण ती भंय उरता ताका. म्हणून तो रातभर न्हिदना त्या दिसा.
मागीर सकाळी उठता. सकाळी उठतगीर ताका एक अशरीर वाणी आयकता की लुंबक तुगेले हे एकादशी तूं फॉलो केला, फक्त फ्रुट्स खाऊन रावला, फ्रुट्स तू विष्णू ऑफर केला, विष्णू म्हण समजून रातभर जागरण केला, म्हणून तुखे एकादशी फळ मेळटले, तूं बरो मनीस जावन राज्यभार करतलो आनी तुका बरो चल जातलो म्हणून. अननोईंगली लुंबकान हे एकादशी व्रत फॉलो केल्लें उरता आनी ताजें फळ ताका मेळटा, म्हणून ताका सफला एकादशी म्हणटाची. कडेर राजाक ते पुताले हे वट्टू त्रास पळोवन हें करचें जायना, तो वापस पुताक आपल्या राजधानी घेवन वता. राजधानी घेवन वतगीर ताका बरें न्हांडोवन फ्रेश करून ताका बरें खावचें आनी दिताची. कडेर तागेलें परिवर्तन जाल्लें पळोवन राज ताका राजभार दिता, बरे चल्ले कडेन लग्न करता आनी ताका आनीक चल्ल जाता. त्या चल्ल्यालें नांव मनुज म्हण. कडेन तो चल्ल जेन्ना व्हड जावन राज्यभार सांबाळता, लुंबक देवाले कीर्तन आनी हें करतेर आपणालें बाकी जीवन व्यतीत करता. हें सांगलें की सर्पा भितर शेषनाग श्रेष्ठ, आनीक पक्षी भितर गरुड पक्षी श्रेष्ठ, देवते भितर विष्णू श्रेष्ठ आनी मनशा भितर ब्राह्मण श्रेष्ठ म्हण, आनी सगळीं व्रतां भितर एकादशी व्रत श्रेष्ठ म्हण. अशी आमी प्रत्येक म्हयन्यांत 2 एकादशी येताची. जो बी एकादशी व्रत नियम पालन करून विष्णूक सेवे करता की तांकां हाजे फल मेळटा आनी तांगेले स्पिरिच्युअल ग्रोथ जाता, स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस जाता. हे सफला एकादशी महात्मा. हरे कृष्णा. जय शिल प्रभुपाद.